बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्प तुमचे सोफे असो सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. अशे जेजू आणि ताचे शिस येरिकोक येवन पावले. उपरांत येरिकोतावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सरून वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेद्वा तिमेवाचो पूत बार्तेमे नांवाचो एक कुर्डो मार्गादेगेन बसून भीक मागतालो. नजरेतोचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडा तळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. साबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेस्तायले. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनिकी व्हडा तळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेद्वा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस कुर्ड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेळो काडून उडयलो आनी सट्ट करून उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो. देवाचे अवतार हे देवाचे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, परत्यान आनी एका देवाच्या उतरा सोवे तुमकां मेळोवंक हांव संतोश पावतां. आज हांव तुमचे लागीं उलोवचो विशय जावन आसा आत्मीक कुर्डेपण, स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस. स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, देवान आमकां एक दिश्ट दिल्या. सबारपुटी आमकां ही दिश्ट दिला जाल्यार आमी एक ना एक रितीन कुड्डेपणांत जियेता. ब्लायंडनेस आमकां दोसता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी 3 रितींनी ब्लायंड जाता. 3 रितीन. वन इज नॅचरल ब्लायंडनेस. एज यू नो, नॅचरल ब्लायंडनेस हेरिडिटी जावंक पुरो या दुसऱ्या कारणा निमती ते कुड्डे जावन ह्या संवसारांत जियेतात. कांय करूंक जायना. नॅचरल ब्लायंडनेस. सेकंड, आमकां दिश्ट आसता पूण आमकां थोडे संगती दिसनात. फॉर एग्जाम्पल, तुमी आयतारा मिसाक येतात. चर्चाक मिसाक येतना तुमकां वाटेर त्या चर्च ग्राउंडांत असले बोटल्यो दिसतात, प्लास्टीक दिसता ना. तुमी ते मस्तून काडून घेवन मुखार वेतात. थोडे फावटी आमकां दिश्ट आसता कितें पळय जाय तें आमी पळयना. थर्ड वन इज स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस, आत्मीक कुड्डेपण. त्या देखून जो हांव आपल्या वांजलांत सांगता, 12वो अध्याय, chapter 12 verse 14, आपले दोळे दिसनातले बरी आनी देवा सरशी येनातले बरी तुमकां ताणें कुर्डे केल्यांत. मात्र न्ही मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र, अध्याय 4 वड 4, letter to the Corinthians, second letter to the Corinthians, chapter 4 verse 4 आमकां सांगता, सुवार्तेचो उजवाड आमी पळयनाशें संवसाराचो अधिपती आमकां ताणें कुर्डें केलां. सुवार्तेचो उजवाड आमी पळयनाशें. मात्र न्ही मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो,
जुआंचो वांचेल जुआंचे पत्र पहिलें पत्र फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 2 वर्स 10 तुझ्या भावाक तू द्वेषिताय जाल्यार तू काळोखांत आसाय. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां 3 रितींनी आमी आत्मीक जावन कुड्डे जाता. 3 ways we become spiritually blind. First, देवाच्या उतराचो आमकां सविस्तर विवर कळनासतना आमी सबारपटी आत्मीक कुड्ड्यापणांत आमी जियेता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमकां कुड्डेपण दोसता. हे कुड्डे जाल्ले वरवीं आमी पवित्र सभेन आमकां दिवच्या सक्रमेंतांतावन पयस वेता आनी सबारपटी आमी जेजूक पात येता, जेजूचेर बोवाळ दवरता. पूण आमी आत्मीक कुड्डे जाल्ले निमती माट मंत्रां तंत्रां आमकां दोसूंक सुरू करतात. ते देखून आमकां समजणी नासतना, देवाच्या उतराची समजणी नासतना आमी कुड्डे जाता. दुसरे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हर्डल्स म्हणटा. थोडे फावटी आमच्या आत्मीक जिणेक सबार अडचण्यो येतात. हर्डल्स, हे हर्डल्स आमकां कुर्डे करतात. खंयचे? थोड्यांक काम, आनी थोड्यांक नांव, आनी थोड्यांक पयशे, आनी थोड्यांक व्यक्ती आत्मीक रितीन कुर्डे करतात. पळया, सबारपटी आमी रितीरे दितना सबार जण येतात. फादर म्हाका एक काम ना, मागा. काम मेळचे पसत मागा. काम नासतना आसतना नवें आमी करता. खंयचे खंयचे पूण शेताक आमी वचो जाय वता आनी कोलें कोलें करी जाय पुरा करता. एकपटी काम मेळ्ळ्या उपरांत सबारपटी आमचे भाव भयणी भायल्या गांवांत काम करतात. सबारपटी ते फोन करतना हांव विचारता, ते शुक्राराचे मीस आसता. आतां बरें एक काम मेळ्ळां न्ही तुका, देवाचो उडास काडला गी, शुक्रारा मिसा गेला गी. नो टायम फादर, आय एम बिझी विथ द वर्क. आमकां बरें काम आसतना देव आमकां नाका, देवाचो उडास आमकां येना. पळया, काम आमकां आत्मीक कुड्डेपणाक एक वाट जाता. बरें काम मेळटना आमी देवाक एक वेळ दिवंक जाय. नेक्स्ट, नांवा खातीर, आनी थोडे पयशां खातीर, आनी थोडे फावटी व्यक्ती आमकां आड येतात. आयच्या प्रस्तुत समाजांत आमी पळयलें जाल्यार, प्रस्तुत सोसायटींत आमी पळयलें जाल्यार, पळय आमच्या भुरग्यांक इतल्या मिनेतेन आमी ल्हान व्हड करता पळय की न्ही. तांकां दोतोन दिता, कुंभार दिता, क्रिज्म दिता. 18 वर्सां जाताना तांचो भावार्थ जियेवंक तांकां नाका. कोणगी एक अन्य धर्माच्या व्यक्ती सांगाता वचूंक ती रेडी असतात. त्या व्यक्ती पसत जेजू की इन्कार करूंक ती रेडी आसात. पळया, आत्मीक कुर्डेपण एका व्यक्तीतावन आमचे जिणेक येवंक साध्य आसा. तिसरे मोगाचे न्हू, स्वंत निर्धारान आमी आत्मीक कुड्डे जावयेत. कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत आमी 2 एग्जाम्पल तुमकां दिवयेत. एक दावीद राय आनी एक सोलोमन. पळया, देवान दाविदाक विंचोवन करता आसतना देवान म्हणली उतरां. 7 भावांक 6 भावांक देवान इन्कार केलें आनी दाविदाक विंचलें. हो म्हजो विधेयी पूत म्हळें देवान. आतां 40 वर्सां दाविदान इस्रायलाक राय जावन राजवटकी चलयली. पूण आखरेक एका स्त्रिये पसत तो आत्मीक जावन कुर्डो जावन येता आनी आपणाचे सगळी तो होगडावन घेता. सोलोमन राय पळया,
सगळ्या इजिप्तांत या इस्रायलांत सोलोमन रायाचे की श्रेष्ठ राय कोणी ना कित्याक म्हळ्यार देवा तावन ताणें आस्त बोदीक पयशे कांय विसरूंक ना, जाणवां विसारली, गिन्यान विसारले. देवान ताका गिन्यान दिली. पळया, केदोळ मुसोर तो निजा देवाच्या आल्तारीक लग्गी आसलो गे तेदोळ मुसोर देवान ताका राखून व्हेलें. अन्य देवाक आराधन करच्या स्त्रिये मुखांतर तो काजर जालो आनी तांकां फाळो दिवंक तो मुखार वेता आनी निजा देवाक इन्कार करता आनी ताची रासवट की देसवाट जाता म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता मोगाच्यान. तर हे आत्मीक कुर्ड्यापणाची लक्षणां आमचे थंय कशी येतात? एक, देवाक स्थानमान ना. आमकां केदाळा आत्मीक कुर्डेपण दोसूंक सोर जाता, स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस आमकां येता. तेदाळा देवाक आमी स्थानमान दिवंक सोदता, संवसाराक स्थानमान दिवंक आमी पेसारता आनी पातकाच्या सिंहासनार सदांच आमी बसूंक रेखता. नो कॉन्शियन्स, sin doesn't trouble us. आमी कशेंय जियेत म्हूण चिंता. तिसरें, भायली भक्ती आमी करता, मिसाक येता, नोवेनाक येता, पूण इन्नर पीस आमी होगडावन घेता. दॅट इज स्पिरिच्युअल ब्लायंडनेस. बेन दिसता, कोलें जाल्यार बें 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 बें. कित्याक देव आमच्या संगत आसतना आमकां बें दिसोंक साध्य ना. केदाळा देव आमचे तावन मेकळे जाता, तेदाळा बें गॅरंटी बें दिसता. मात्र न्ही, भावार्थ आमच्या जिणयेतावन पयस 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 वेता. आमकां देवाचे उतार नाका, मीस नाका, कुमसार नाका, आमी देवातावन पयस वेता. कोणें कितें सांगल्यार आमकां पातयेवंक कस जाता. मागण्यांत निराशपण आमकां येता. मात्र न्ही, सातवें, संवसाराच्या दृश्टीन संवसाराच्या वस्तूंक आमी चड महत्व दिवंक शकता. पळय मोगाचें, 45 मिनिट्स मास आमकां व्हडलें बर्डन जाता. त्या 45 मिनिट्सांत इल्लो शर्मा इल्लो लांब जालो जाल्यार 25 पटी वाच च्या च्या च्या. After the mass, you go for the restaurant. There you wait for 45 minutes to get your order. That doesn't disturb you. ते कितले गर्दी असल्यार थंय बसून तांणी अर्थ मुसोर आमी वाची पळयना. We are in the restaurant, but in the church 25 times we blame priest, that, this, hey, this is long mass, we don't want, we will go next church. That is the spiritual blindness. आमी संसाराच्या संगतींक चड महत्व देता. तर what is the remedy? How to overcome this spiritual blindness? There are 3 ways. 1, take word of God daily. Spend few moments to read. देवाचे उतर वाचूंक 24 hours सांत एक 15 minutes मुनी विंगड दवरा. Then do your prayers, not hours together. You can whisper a small prayer each minute as you go, as you work. Spend few moments for the prayer. Then receive the sacraments. That too, Eucharist, sacrament of confession, anointing of the sick. So these are the 3 sacraments we can use frequently. That's why God has given us. हे सक्रमेंत 3 सक्रमेंत, एवकरिस्त, कुमसार आणि पिडेस्ताची माखणी आमी सदांय खाणगे. आमकां केदळ गरज आसा की केदळ ह्या सक्रमेंतात आमकां वचत. कित्याक आमची आत्मीक भलायकी हे सक्रमेंत वाडयतात. Don't go away from the Eucharist, confession,
and the anointing of the sick. Whenever you are sick, first you receive the anointing of the sick. Then you go for the doctor or medicine. God is going to work. So, मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, आम्ही आमच्या जिवितांत सबारपटी आत्मीक कुड्यापणांत आम्ही जियेल्या जाल्यार देव आस आमकां पळयता, फाटीं येवया, सोम्याच्या मोगार थंय आमी रावूंक प्रयत्न करया. मागया, दोळे आमी धांपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. सुरेश परसो आत्मो आमचेर देवून येवं दी. आमकां आत्मीक रितीन देसवाट करच्या सैतानाची सोर सक्ती मोडून पडोवन दित आनी आमी देवाक लागीं जावंक जाय असली कृपा तसो सोमी देव ह्या घडये आमकां दिवन दी. हो सेर्मा आयकूंच्या हर एकल्यांक, those who are in the bed, God may bless now. Hallelujah, 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 hallelujah. सर पदवीधरा सत्सांच्या देवा, या देवाच्या उतरावरवी तुझ्या दैविक सकत या भुरग्यांचेर देवन येवं दी म्हणून हांव मागतां. तुझ्या कृपेन हांकां बर, आशिर्वादान बर म्हणून मागतां. टच देम लॉर्ड, हील फॉर युअर ग्लोरी. आमेन, आमेन, आमेन.